तियात्र फिल्डान 40 वर्सां जाली. हांव पळयतां जे आमचे 14 MLA आतां आसात तेजे पयलीं आसले ते मायनॉरिटीज आसले ते तियात्र प्रमोट करपाक हेल्प कोत्ता जायत आमकां. तियात्र म्हळ्यार रोमी कोंकणींतल्यान ते तियात्र आहा ते. पूण हांव म्हणटा ते तियात्रूच प्रमोट केले म्हणून जायना. आमकां हो हक्क दिवपा जाय. रोमी कोंकणी देवनागरी बराबर आमकां तेणी स्टेटस दिवपाकूच जाय. तो दिलो जाल्यार म्हाका अशें दिसता की ह्या कल्चरल फिल्डार पासून आमकां भरपूर फायदो जातलो. तो हांव रिक्वेस्ट करतां जितले MLAs आसात तेंकडे जे आमी निवडून हाडल्या ही आमची कोंकणी मायभास रोमन कोंकणी जिका स्टेटस मेळोंक ना तो तुमी फायट करून असेंब्लीन पास करून घेवचो. आनी तो घेतलो जाल्यार आमकां खुशालकाय आसतली. जशें आमच्या खेरेडे बाबान म्हणलां जरी तर जायना आमी फुडें कितें करपाचें आसा तें करतले. पूण ही आमी जी चळवळ चालू केल्या ती आमी कशीच बंद करपाचें ना. There are three things I look at it. One, proposal घालपाकूय जाता पूण proposal already in the past आहा. Number one. दुसरें म्हणटा रेझोल्युशन क्रूज बाबान काडला बरें आहा आनी ती एक्सपेक्ट सगळे MLAनी उठोन ह्या रेझोल्युशनाक टोटल सपोर्ट दाखोवपाक जाय. तिसरे इट इज नॉट इनफ ओनली टू गेट अ रेझोल्युशन पास. वन स्टेप अहेड आय वॉन्ट टू गो. रेझोल्युशन पास कोण ते इम्प्लिमेंटूय जावपा जाय. दोतोर जगशिकर बाबागे स्टॅच्यू घातलो रेझोल्युशन पास जालो आसले पूण आज पासून तो स्टॅच्यू थिंगा येयलो ना. सो टुमॉरो एस जावपा जाय बेस्ट फॉर द सेक एंड फॉर द हेक ऑफ पासिंग रेझोल्युशन पास करनाका गेट दिस इम्प्लिमेंटेड विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. गांवांनी वचून मेंबरशीप ड्रायव करपाची 12 जाणांचो जमो आमी विचून काडला आनी 12 जाण आमी एकठांय जावन तांणी आमकां आमचो आग्रो आसा 12 जाणांक आनीकूय मेंबर करून. तशेंच आमची तजवीज आसा पुराय नॉर्थ आनी सावथाक ग्राम सभा जाता तितून आमी आवाज उठोवन तो रेझोल्युशन पास करूंक इक्वल स्टेटस दिवंक आमचे रोमी लिपीक. जेन्ना रोमी लिपीचो अन्याय जाला तो अन्याय आमच्या बरोवप्यांचेरूय जाला. रोमी बरोवपी आसात लिटरेचर आसा ताचेरूय अन्याय जाला असो म्हाका दिसता. जंय आमी रोमी लिपीक वा आमचे पत्रिका येतात आमचे न्यूज पेपर जातात तांचेरूय हो अन्याय आसा. मंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें आमी रोमीक ग्रांट्स दिता अनुदान दिता म्हणून. म्हाका दिसता सरकार आमकां अनुदान दिवन वा रोमीक अनुदान दिवन आमचेर कसलोच फावोर करिना. कित्याक एक तर अशें आसूं येता हें अनुदान दिवन तो आमची तोंडां बंद करूंक सोदता. तुमी राजभास कायद्यांत रोमी मागो नाका. सो हें एक कारण आसूं येता. पूण आमी रोमी खातीर आमी ग्रांट्स मागोना. आमी आमकां फंडामेंटल रायट अंडर 29(1) घटनेच्या 29(1) हाचे काम आमी हो फंडामेंटल रायट मागता. देवनागरी इस्कॉलांत घातली इस्कॉलांत शिकयता रोमी ना इस्कॉलांत. देवनागरी शिकून भुरग्यांक फायदो जाला कसलो सरकारी नोकऱ्यो मेळोवपाच्यो. मायनॉरिटीज आहात तांची भुरगीं परसां देवनागरी शिकूंक पडली तांकां कोटीन वचूंक लागली. तायची सांडल्यान भुरगीं तांकां नोकऱ्यो मेळना. तांकां नोकरेक गेले जाल्यार तुमी खंयच्या भाशेन शिकल्यात तुमकां नगरी येता हाचो वापर करता अशें चलता. सो अगेन इट इज परत मायनॉरिटीचेर एक अन्याय. रोमी लिपी खातीर प्रश्न घालपाचे मनीस मेले. रोमी लिपी खातीर MLA मेले. फाटली कांय वर्सां जेन्ना आदोगाद राधाराव ग्रासियस MLA आसलो ताणें एक बील प्रपोज केलें आनी ताचें बील ताका इंट्रोड्यूस करूंक सुद्दां सारको चान्स दिवंक ना. ताचे फाटल्यान असेंब्लींत हाचे वयर कांयच चर्चा व्हडली भासाभास जावन कित्याक ग्लोबल कोंकणी फोरम तांकां उलो मारता. भोव करून हे आमचे ऑपोजिशन MLA आहा तांकां आनी तशेंच हे 14 जाण लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीज कम्युनिटीचे MLA आहा. 5 जाण ऑपोजिशन आहा 9 जाण गव्हर्मेंटान आहा. हेणी हो रोमीचो आवाज हावजान काडूंक जाय. फंडामेंटल रायट टू प्रोटेक्ट आवर स्क्रिप्ट एंड आवर लँग्वेज हे कायद्या प्रमाणे
आमकां जगोड नासतना दिवंक जाय आसलें. कॉन्स्टिट्यूशन आसा म्हणजे कितें? कॉन्स्टिट्यूशन म्हणजे कायदो. सो आमकां 36 वर्सां हो अन्याय कित्याक जालो रोमी लिपी खातीर? एकूच भाशा, एकूच स्क्रिप्ट कोणें वेंचून काडली? हाव इट इज पॉसिबल? 36 वर्सां हो रोमीचो आवाज एके भाशेन फुगार करून दवरलो आसा. आनी हो टायम येयला आतां हो थाऱ्यार घालपाचो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.